Hello everyone, welcome to Videsh classes. So next chapter under the history of Goa for the CBT2 exam. Uh, the name of the chapter Andhras. So you can see here Andhras Empire त्यांच्या रिलेटेड आम्ही आयज लर्न करतले. Andhras Empire जे असले त्यांका अदर नेम जे असले ते Satavahanas Empire असले. Okay. The Andhras are also known as Satavahanas. Okay, so हा important point एक मी नोट डाउन करून दवराच. Andhras ruler जे असले त्यांका another name Satavahanas असले. Next, they ruled large part of the Deccan region after the Mauryas. Okay, so Maurya Empire जो असलो त्याच्या मागीरचे रुलर असलो तो आंध्राज असलो. ओके, सो तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता डेक्कन रिजन म्हटल्यार ह्यो जो पार्ट आसा पळय डेक्कन प्लेट्यू हांगा मेन्शन केलो ब्लू कलरान आसा तो डेक्कन पार्ट. सो हो तेंच्यांनी आंध्रा रुलर्सान or we can say Satvana rulers capture केल्लो. So you can see here this is the Deccan region. Okay, आणि जो अंद्राज or Satavahanas empire or we can say ruler असलो त्यांच्यानी एरिया जी कॅप्चर केली ती ही एरिया कॅप्चर केली. Okay, you can see here Satavahanas. Okay, so Satvana ruler ही एरिया. Okay, हो पार्ट ऑफ सो इंडियाचो मॅप आणि जो एट द सेंटर पार्ट जो हांगासर आसा हायलाइट केला तो ती एरिया तेंच्यांनी कॅप्चर केल्लेली मीन्स ते रूल करताले त्या एरियेचेर. Next important point, the Satavahanas ruled around 1st century BCE to 3rd century C. So before common era or common era. Okay, so 1st century to 3rd century they rule kello तेंच्यांनी. Next point, they were called Andhras because they originally belonged to the Andhra region. Okay, so Andhra Pradesh जो पार्ट आसा सो त्या एरियेक ते बिलोंग करताले. मागीर तेंच्यांनी आपलो जो एरिया आसा ती कितें करीत गेले कॅप्चर करीत गेले. सो एडमिनिस्ट्रेशन तेंचे जे आसा ते इन्क्रीज जायत गेले हांगासर ह्या पार्टान. ओके, so because Andhras तेंका कित्याक म्हटले because they are belong to the Andhra part or we can say Andhra region. Next, their rule extended over parts of present day. आता खंयसर खंयसर तेंच्यांनी आपलो रूल और वी कॅन से अंपायर एक्सटेंड केलो. ओके, इन्क्रीज केलो लायक प्लेसीस महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगणा एंड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट पॉइंट, ते हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सो जेन्ना तेंचो टाइम पिरियड जो आसलो रुलिंग करताले त्या टायमार तेंच्यांनी कितें कितें डेव्हलपमेंट केले ते हांगासर तुमकां सांगला की तेंच्यांनी they help in the growth of trade आणि बिझनेसान तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट केले ऑल्सो इन द कॉमर्स मीन्स सेम लायक बिझनेस सो एक्सटेंड केलो तेंच्यांनी. नेक्स्ट, इम्पॉर्टंट ट्रेड वॉज कॅरीड आउट थ्रू पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. सो जो कितें इम्पॉर्टंट ट्रेड जो डील जी आसताली म्हणजे कितें ट्रान्सपोर्ट करपाचे गुड्स बीन असले ते सगळे जे डील असले ते पोर्ट्स जो असलो जो वेस्टर्न कोस्टाचेर चडशे थंय जाताले. सो वेस्टर्न कोस्ट म्हणजे ही एरिया. ओके, सो हो जो पार्ट जो आसा डार्क ब्लू हितून आसा पळय तो वेस्टर्न कोस्ट. सो चडशे हांगासर ट्रेड बिझनेस जे असले ते डील जाताले तेज्या खातीर गोवाचेर चडशांची नजर आसली बिकॉज तेंका थंयसर पोर्ट गेल्या उपरांत तेंका थंयसर डिलिंग करपाक इजी पडटाले. ऑल्सो इनलँड रूट्स असले ते सुद्धा मोस्टली थंयसुनूच ट्रॅव्हलिंग करपाक तेंका हेल्प जाताली. सो ही जी साइड आसा ती वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आणि ही जी साइड आसा ती ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ओके, सो नेक्स्ट कंट्रीब्युशन टू गोवा. सो सतवाना रुलर जे असले तेंच्यांनी गोवा डेव्हलप जावपा खातीर कितें कितें कंट्रीब्युशन केलें. ओके, सो कितें डेव्हलपमेंट तेंच्यांनी त्या टायमार केले. सो गोवा बिकेम कनेक्टेड विथ इनलँड ट्रेड रूट्स ड्युरिंग देअर रूल. सो गोवा बिकेम कनेक्टेड विथ इनलँड ट्रेड रूट्स म्हटल्यार इनलँड ट्रेड रूट्स म्हणजे कितें डिफरंट रोड्स असले ते एकमेकांक कनेक्ट केले म्हणजे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मेन पर्पज तेंचो गुड्स ट्रान्सफर करपा खातीर. सेम वे विथ द हेल्प ऑफ रिवर्स सुद्धा तेंच्यांनी इनलँड रूट्स जे आसा ते नेक्स्ट जे आसलो तो रिवर्स. ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ रिवर्स सुद्धा ते गुड्स ट्रान्सपोर्ट करपाक लागले. सो हांकां इनलँड रूट्स म्हणटा नाजाल्यार आनीकूय डिफरंट वेज तेंच्यांनी सर्च केल्यो. मेन पर्पज टू ट्रान्सपोर्ट द गुड्स. ओके, नेक्स्ट दे एनकरेज एग्रीकल्चर. सो मोटिवेट करताले लोकांक ते की तुम्ही कितें कराच फार्मिंग कराच. ओके, एग्रीकल्चर म्हटल्यार हांगासर. नेक्स्ट, ट्रेड बिझनेस कराच एज वेल एज ते आपले रिलीजन असले तेका स्प्रेड करताले. बुद्धिझम, हिंदुझम तेंका मोस्टली ते प्रमोट करताले. नेक्स्ट, रोमन ट्रेड इन्क्रीज ड्युरिंग दीस पिरियड. ड्युरिंग द सतवानाज रूल रोमन ट्रेड ह्यो चड इन्क्रीज जालो म्हणजे चड ट्रान्सपोर्ट गुड्स जावपाक लागले.
Next, coins of Satavahanas have been found in the Western India. So during the excavation time, हे जे coins असले during the त्यांचे रूल जो असलो सतवाहना जो त्या टायमार ते फॉर द पर्पज ऑफ ट्रान्सपोर्ट त्यांच्या डायनस्टीन जे कॉइन्स यूज करताले ते हे जे कॉइन्स असले ते असले सतवाहना कॉइन्स. नेक्स्ट पार्ट जो आसा तो ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे त्यांचा जो रुलिंग एरिया आसा ती सांबाळपाचे काम जे असले ते कशा तरेन करताले आणि मेन जो असलो तो कोण असले मेन हँडल करपा खातीर. ओके, सो त्यांचा जो मेन रुलर जो असलो तेका कितें म्हणटाले सतकर्णी म्हणटाले म्हणजे जो कोण किंग असलो. ओके, ऑफ आंध्रा अंपायर और वी कॅन से सतवाहना अंपायर तेका किंग असलो तेका सतकर्णी म्हणटाले. लोकल गव्हर्नर हेल्प इन ऍडमिनिस्ट्रेशन थंयचे जे कोण मेन तेंच्यांनी जो एरिया डिवाइड करून दिल्लेली ते सगळे जण आपापलो बिझनेस जो आसा और वी कॅन से ट्रेड जो आसा तो हँडल करताले. नेक्स्ट, प्रकृत लँग्वेज वॉज कॉमनली यूज इन इन्स्क्रिप्शन. सो मेन जी लँग्वेज त्या टायमार यूज करताले. ओके, सो ती जी लँग्वेज असली ती प्रकृत लँग्वेज असली. नेक्स्ट, रिलीजन अँड कल्चर. सो ते सपोर्ट करताले बुद्धिझम, ब्रह्मनिझम. ओके, मागीर कन्स्ट्रक्शन ऑफ केव्स अँड रिलिजियस साइट इनक्रीज इन द डेक्कन रिजन. सो हे टायप हे कन्स्ट्रक्शन त्या टायमार इनक्रीज जाले ऑफ केव्स आनी रिलिजियस साइट. नेक्स्ट, इम्पॉर्टंट रुलर्स. सो आता आमी सतवाहना और आंध्रा रुलर्स म्हणटात पळय, तो ते किंग जे असले तेंचे नांवां कितें असली, कोणी कोणी हँडल केल्लो त्या टायमार. ओके, 1st सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी पर्यंत तेंच्यांनी रूल केल्लो. सो कोण कोण रुलर्स त्या टायमार एज अ किंग म्हणून असले ते. सो फर्स्ट सिमुका जो असलो तो फाउंडर ऑफ द डायनस्टी. नेक्स्ट, गौतमीपुत्रा सतकर्णी हो त्यांचो ग्रेटेस्ट रुलर म्हणजे चड टाइम जो ऍडमिनिस्ट्रेशन वी कॅन से रूल केला तो ऑफ द आंध्रा अंपायर तो गौतमीपुत्रा सतकर्णी. नेक्स्ट, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी एक्सपांडेड ट्रेड ऍक्टिव्हिटी. सो जे ट्रेड ऍक्टिव्हिटी जे असले त्यो एक्सपांड केले. सो आपलो बिझनेस एक्सपांड केलो इन मोर एरियाज. ओके, सो हे 3 मेन पर्सन जे असले ते त्यांच्यानी आंध्रा अंपायर और वी कॅन से सतवाहना अंपायर्स हँडल केला. नेक्स्ट पार्ट, गोवा कनेक्शन. सो सतवाहना रुलर जे असले और वी कॅन से आंध्रा रुलर असले ते गोवा वांगडा कनेक्टेड कशे झाले. सो गोवा वॉज पार्ट ऑफ इम्पॉर्टंट कोस्टल ट्रेड नेटवर्क. सो गोवा जो असलो तो इम्पॉर्टंट कितें असलो ट्रेड करपा खातीर कोस्टल एरिया ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आसली. सो तेज्या खातीर गोवा कॅप्चर करपाक तेंच्या खातीर इम्पॉर्टंट असलो म्हणजे तांकां गोवाची जो ओल्ड साइड जी आसा ती एरिया तांकां जाय आसली. ट्रेड लिंक एक्झिस्टेड विथ वांगडा ते. सो ट्रेड लिंक म्हणजे कनेक्शन, ट्रेड म्हणजे बिझनेस करपा खातीर कोणा कोणा वांगडा ते कनेक्टेड आसले सतवाहना रुलर्स. जाल्यार रोमन अंपायर, अरेबियन सी पोर्ट्स. मागीर पोर्ट्स हेल्प एक्सपोर्ट सो स्पायसीस आनी अदर. इन इंडिया आमकां खबर आसा की चडशे स्पायसीस जे आसा ते इंडियन आमी जे फार्मर्स जे आसा ते प्रोड्यूस करता. सो पयलीं सुद्दां मोर स्पायसीस हे प्रोड्यूस करताले. सो इजिली एक्सपोर्ट करपा खातीर गोवा हो तांकां बरो पडटालो. सो इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आणि जे आसा ते हांगा आसा. आंध्राज आर ऑल्सो कॉल्ड सतवाहनास. ग्रेटेस्ट सतवाहना रुलर जाल्यार गौतमीपुत्र सतकर्णी. मेन लँग्वेज जे यूज करताले त्या टायमार इन ऑर्डर टू talk or we can say communicate with the other traders or to communicate with others जाल्यार ती लँग्वेज असली ती प्रकृत लँग्वेज. सतवाहना encourage trade and agriculture. गोवा benefited mainly through coastal trade. सो MCQs जे आसा ते हांव चॅप्टर नंबर 5 कंप्लीट जालो काय तुमकां ऑल 5 चॅप्टराचेर MCQs तुमकां टेस्ट लिंक जी आसा ती डिस्क्रिप्शनान दितलो. ओके, सो जर कोणी व्हिडिओज जर पळोवंक ना ऑलरेडी 3 व्हिडिओज ऑफ हिस्ट्री ऑफ गोवा टोटल 3 चॅप्टर्स हांवें कवर केल्या. दिस इज द आनी हो जो आसा तो चॅप्टर नंबर 4. सो आनी एक चॅप्टर जालो काय हांव तुमकां ऑनलायन टेस्ट लिंक जी आसा ती डिस्क्रिप्शनान सेंड करतलो. थँक्यू.